आमचे गोंयकार भाजी आहा तांकां गोंयकार भाजी विकपाची, तेंचे बद्दल आमचो प्रॉब्लेम काय ना. पण हे जे भायले ट्रक आनी गाडयो आनी हे घेवन येतात तांकां 7:30 म्हणल्यार तेंचे काडपाचे, पेसेस क्लीन करपाचे म्हणून. दुसरें आमगेलो प्रश्न आसलेलो टॉयलेटीचो. टॉयलेटीन गांधी मार्केटान एकच टॉयलेट आहा, 600 शॉपां आहा थंय भितर. आनी जेन्ना केन्ना केन्ना आमी सकाळचे आमचे बायलो वयतात तेन्ना तो सांगता उदक ना उदक ना उदक ना. जाल्यार हें उदक वयता खंय हें आमी शिवोक विचारपाक येयल्ले. सो शिवोन आमकां सांगला थंय PWD कडल्यान एक घेवन आपूण एक थंय टाकी दुसरी एक बसयता म्हणून. तो एक आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यार आमी चीफ मिनिस्टराक थँक्स म्हणटाले. तिसरें म्हणटा तें आख्खे मडगांव सिटीन खंय वयता थंय वेंडर्स बसतात, गाडयेनी घेवन बसतात, कोण ती व्हॅन गाडी भितर घेवन बसतात, कोण फुटपाथाचेर बसतात. मडगांव मार्केट म्हणटा ते आतां 4 मार्केट आहा मडगांव सिटी भितर. न्यू मार्केट, गांधी मार्केट, SPD मार्केट आनी थंय होलसेल मार्केट. 4 मार्केट आसतना हे आनी परत हे वेंडर्स हांगा परत बसता. सो आमी म्युन्सिपालिटी आमी रिक्वेस्ट केला की हे सगळ्या वेंडर्सां तेंचे काड म्हणून. थंय समज गेले जाल्यार मार्केटान कित्याक कोण येवचे ना म्हणून. चवथो प्रश्न आमगेलो NOCचो. आमचे आतां लायटी कनेक्शन, बॉक्स रिपेरींग आतां 2-2, 3-3 वर्सां जाले फायल आमचे एप्लिकेशन पेंडींग आहा. तेजे कोणूच एक्शन घेना. हांकां जेन्ना CO विचारपाक गेला, CO सांगता ते मार्केट कमिटीन आहा. मार्केट कमिटीची मिटींग 6 म्हयने जायना. मागीर स्टँडींग कमिटी ती 6 म्हयने जायना. कावन्सील मिटींग 6 म्हयने जायना. सो तेंचे लायट घेनासतना काळोखान धंदो करपाक पडटा. बेसिकली ते आज आयिल्ले चीफ ऑफिसराक मेळपाक. चीफ ऑफिसरान तांकां थंय घेवना म्हणून ते येवजन आयले अँड दे आस्क्ड मी टू कॉल द चीफ ऑफिसर. फेर इनफ. देअर मेन डिमांड वॉज की ताणें चीफ ऑफिसरान ते आनी एकदां आयिल्ले तेन्ना आमी 7:30 म्हणून सांगिल्लें ते क्लियर जातलें म्हणून. पयलीं ते 7 म्हणटाले, मागीर 7:30 जाले आनी मागीर चीफ ऑफिसरान म्हाका दिसता विच इवन आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ 8ची ड्युटी काडली. सो तांचो एक डिमांड आसा की आमचे जे पळय गोंयकार लोक येतात किंवा जे पळय लोकल प्रोड्यूस घेवन येतात तांकां तुमी 8 पर्यंत दवरात, किंवा भाजयो बिज्यो घेवन येतात तांकां पाटले घेवन बसतात. पूण जे पळय हँडकार्ट्स, रिक्षाज आनी कितें ट्रक्स लागतात रस्त्याचेर ते तुमी 7:30 म्हणसर काडात, कित्याक थंय ट्रॅफिकाक खूब प्रॉब्लम जाता. एंड आय थिंक वीच इज अ व्हेरी फेर डिमांड. म्हणजे त्या प्रमाणे आमी मार्केट इन्स्पेक्टराकय सांगलां, चीफ ऑफिसराकय ते ड्युटी टायम चेंज करपाक लायला. नेक्स्ट देअर डिमांड वॉज समथींग रिगार्डींग दॅट सुलभ शौचालय. थंय उदकाचो सप्लाय इज नॉट प्रॉपर. नाव लास्ट टायम ऑल्सो वेन दे केम आय स्पोक टू द PWD, आय स्पोक टू सुलभ शौचालय पीपल. नाव देर इज इनफ ऑफ स्टोरेज ऑफ वॉटर देर, बट द प्रॉब्लम इज मार्केट सकाळची 3:00 3:30 सुरू जाता. ते भायल्यान बिल्यान लोक येतात आनीक दे कन्ज्यूम वॉटर. सम ऑफ देम दे यूज टॉयलेट, सम ऑफ देम इवन प्रॉबब्ली हॅव अ बाथ देर. आय एम नॉट अवेअर बट दॅट्स वॉट दे आर टेलिंग मी. सो वॉट हॅपन्स इज जे पळय स्टोर करून सुद्दां दवरिल्लें आसता न्ही उदक, दॅट इज कन्ज्यूम. सो रेस्ट ऑफ द डे दे डोंट गेट वॉटर. So that is a problem. So they have requested me that you just call Sulabh Shauchalay people and talk to them and ask them to make some other arrangement. That also I'll do. Another demand of theirs was म्हाका दिसता 2001 कितें तरी एक कावन्सील डिसिजन जाल्लें आशिल्लें वीच वेन मिसेस पैंगीणकर वॉज द चेअरपर्सन. आनी तातूंत एक हें आसा, दे हॅड डिमांडेड NOC फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स. So that time the council had decided that a group of vendors should come together and they should have a meter box for them and they should be responsible for that. म्हणजे तांकां एक 8 ते 10 जाणांचो एक ग्रूप करून तांकां एक मीटर बॉक्स करून तांकां NOC दिवची म्हणून. नाव द काउन्सील हॅड टोल्ड अल्टिमेटली द चीफ ऑफिसर हॅज टू गिव अँड साइन द NOC. नाव दिस चीफ ऑफिसर इज सेइंग की आपल्याक ही वूड लायक टू डिस्कस द मॅटर विथ DMA बिकॉज what are the decision of one market may be binding on the other municipalities also. So I would like to which is again we said like okay, we'll if he has any reservations we'll also call DMA and seek more clarification from the municipal act. This is the first time, this is precisely the point, this is the first time
they have come with this thing which I was not even aware of, and that is what I asked them, that whatever is within the municipal, whatever the municipal act says, and what are our rights and what are your rights, the action will be taken as per that. I said, we have heard your side of the story, now I have to do my side of the study, and I said only then I will come to some decision.